जमीन हडप प्रकरणातलो दुबावित आरोपी सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हाचेर बुधवाराक गोंय वैजकी महाविद्यालयात ल्हानशी शस्त्रक्रिया केली। सध्या सिद्दीकीक कांय दिसां खातीर जीएमसीत एडमिट केला, ताचेर उपचार सुरू आशिल्ल्याचें कळटा। दुबावित सिद्दीकी पोरणे गोंय पुलिसाच्या बंदखणीत आशिल्लो। लँड ग्रॅबिंग प्रकारातलो मुखेल आरोपी सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हाका ओल्ड गोवा पोलिसांनी परतून एकदा अटक केली। 2 दिसां पयलीं ही अटक जाली आनी ताका ओल्ड गोवा पोलीस स्टेशनाच्या कस्टडीन दवरलेलो। काल सांजे ताका जीएमसी हांगा एडमिट करचो पडलो। एक ल्हानशी शस्त्रक्रिया ताचेर करची पडली आनी सध्या सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हो जीएमसीन एडमिट आसा आनी ताची जी शस्त्रक्रिया ती डॉक्टरांनी सक्सेसफूल केल्ली आसा आनी ताका कांय दिसां खातीर अंडर ऑब्जर्वेशन म्हणून जीएमसीन एडमिट केल्लो आसा। ओल्ड गोवा पोलीस ह्या सिद्दीकी उर्फ सुलेमान खान हो पळून गेलो त्या केसीची तपास करीत आसा। ह्याची जी अपडेट आसा ती आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावते। पळयत रावत गोमंतक टीव्ही।